नमस्कार इष्टानो, माझे घर कशे मेरा घर नामने मने हे लास्ट टाइम आम्ही एक दोन ब्लॉग्स काढून तुमच्या नजरेक हाडलेले. तेच सिरीजान हो आता आनीक व्हिडिओ गॅजेटाचेर पब्लिश जाल्लेले मेरा घर पळोवन घेवया. इष्टानो, हे 25 सप्टेंबर 2025 गॅजेट. ह्या फावटी माझे घर TCP डिपार्टमेंटांतल्यान प्रपोजल्स पब्लिश जाला अंडर सेक्शन 39A ऑफ द TCP एक्ट. हितून ते सुटकेस घेवन सुटकेस टू सुटकेस बेजीस जे जाता पळय, जोन सुद्दां ना जाल्यार तांकां ते सेटलमेंट करून दिता आनी मागीर थंयसर मेरा घर, मेरा बिल्डींग, मेरा फार्म हाऊस सगळे तांकां मागीर बांदपाक परवानग्यो मेळटल्यो अशें प्रोविजन क्रिएट करून दिता. सो आतां हे मेरा घर ह्या स्किमी अंडर, ह्या ब्रोकर जनता पार्टीच्या स्किमी अंडर कितले प्रपोजल आनी खंयच्या खंयच्या गोंयकारांक दिल्लेले आहा ते आमी पळोवन घेवया इश्टानो. सो पहिले जे आसा ते रिना इंजिनियर्स अँड कॉन्ट्रॅक्टर्स प्रायवेट लिमिटेड MD खंय मिस्टर KC जेम्स, सर्वे नंबर 77/1 शिरसय बार्देस. ऑर्चर्ड पॅडीफिल्ड बीन आसलेले ते खंय सेटलमेंटान ते कन्वर्ट करून दिता तांकां. एरिया 5410 स्क्वेअर मीटर. दुसरे KC जेम्स अलायस जेम्स चाको कोट्टानाल म्हणून तो वयलो KC जेम्स आनी हो सिमिलर सो दिसता. सर्वे नंबरूय फाटी फुडेंच आहा, सेम गांव 77/2 शिरसय बार्देस. हांगासरूय ऑर्चर्ड 4745 स्क्वेअर मीटर 4445 स्क्वेअर मीटर सेटलमेंट करून मेरा घर मेरा बिल्डिंगेक लागून ते आतां अप्रुवल दितात खंय. ही ब्रोकर जनता पार्टी. दोन केसीस जाल्यो. फुडें पळोवया. तिसरी केस, तिसरो गोंयकार आता बलप्रीत सिंग चड्ढा, नानोड्या बार्देस. सर्वे नंबर 62/40 कल्टिवेबल लँड सेटलमेंट 475 स्क्वेअर मीटर 475 स्क्वेअर मीटर. चौथी केस बलप्रीत सिंग चड्ढा 62/41 नानोड्या कल्टिवेबल लँड टू सेटलमेंट 2200 स्क्वेअर मीटर. पाचवी केस पळोवया. स्काय सन रियल इस्टेट LLP represented by सुमन कुमार बिंदल खंय पेना दे फ्रांस 184/11 ऑर्चर्ड नो डेव्हलपमेंट स्लोप बीन मेळोन खंय तांकां सेटलमेंट 1869 स्क्वेअर मिटर्साचे सेटलमेंट करून दिता मेरा घर करपाक. सिक्स केस सेम स्काय सन रियल इस्टेट LLP represented by सुमन कुमार बिंदल 184/12 पेना दे फ्रांस बार्देस. सिमिलर, पार्टली ऑर्चर्ड, पार्टली नो डेव्हलपमेंट स्लोप 925 स्क्वेअर मीटर्स टू सेटलमेंट. सातवी पळोवया. आनी सातवी आमच्या ब्रोकर मिनिस्टराचो फेवरेट बडी इश्ट गंगा रेड्डी हैदराबादचे. तेंचेर फाटल्या दिसांनी IT बीन रेड पडलेली तेलंगणान. तेंचे स्ट्रक्चर्स इनलिगल म्हणून वॉटर एरियान म्हटले WRDच्या एरियान वेटलँडान कन्स्ट्रक्शन केल्लेलें डिमॉलिशन केल्लां. तांकां आतां आमचो ब्रोकर मिनिस्टर आनी ब्रोकर जनता पार्टी गोंयान बेनिफीट दिता. थंय लुकसाण जालां तें हांगा भरून काडपाक. सो मोर्जे गांवान 12/1B आनी 12/1C हेंच्यांनी अख्खो दोंगर विकतो घेतलेलो आहा. कॉलनी करून सोडला तेंच्यांनी आनी आमचो ब्रोकर मिनिस्टर आनी ब्रोकर जनता पार्टी तांकां आतां मेरा घर करून दिता धंदो करपाक तेंचो रियल इस्टेटाचो. सो मोर्जे गांवान पार्टली ऑर्चर्ड विथ नॉन डेव्हलपमेंट स्लोप 4120 स्क्वेअर मीटर सेटलमेंटान. सिमिलरली 12/1C सेम ऑर्चर्ड विथ NDS 4090 स्क्वेअर मीटर. हेंकां ह्या ब्रोकर मिनिस्टरान 4000 स्क्वेअर मिटराचें प्लॉटिंग एप्रूव करून दिला फार्म हाऊसीस बांदपाक. आतां ते फार्म हाऊसीसूय नाका तांकां आतां मेरा घर मेरा बिल्डींग करपाक जाय थंयसर. ही ब्रोकर जनता पार्टी जे सर्व सामान्यांक फुडें घेवन वयता खंय न्ही ते गोंयकारांक. हे पळय हे गोंयकार ते CMन उत्तर दिवचें. आतां हे मेरा घर स्किमीन आसा म्हणून एक स्कीम तुमी जो पिंप केला पळय स्टेनलेस स्टिलाचो फाटल्या फावटी पिंप म्हटलें कितें तें सांगलेलें तुमकां. डबो बॉक्स पिंप हे पिंपूय आहा म्हणून सांगा. हे मेरा घर स्किमान म्हाजें घर म्हणून हे पडटा म्हणून सांगा आतां. पूण इश्टानो, हे प्रोविजनाक आमकां 1 म्हयनो मेळटा ऑब्जेक्शन सजेशन्स फायल करपाक. एज युजल आमचो ईमेल ID तुमकां खबरूच आसतलो IP Save Goa
आनीक एक सुमारे 3 दीस आहा आमचे कडेन 22 तारीख आहे. ह्या शुक्रार पर्यंत आमकां फायल करपाक मेळटा ऑब्जेक्शन सजेशन. आमी केल्यार बरें, कित्याक हे आतां जर मेरा घर करून हांगा येवंक लागले जाल्यार मागीर आमी खंय वचपाचें ह्या प्रश्नाचें उत्तर ही ब्रोकर जनता पार्टी कडेन ना. तेंच्यांनी पूण आपली साठली पोटली आपल्या बायल भुरग्यांक घेवन खंय वचपाचो जुगाड तेंच्यांनी केल्लो आहा. तेंचें प्लॅनिंग सारकें परफेक्ट आहा. आमी कितें करपाचें हो प्रश्न आतां आमकां तुमकां पडपाक जाय. सिरियस जाल्लो आहा इशू इश्टानो. विचार करप अत्यंत गरजेचें जाल्लेलें आहा. सो विचार करात. हेंचेर सजेशन ऑब्जेक्शन घालपाक जी कितें मदत लागता ती आमी प्रोवायड करतले. फक्त आमकां एक ईमेल धाडा विथ युअर डिटेल्स आनी तुमचें कितें ऑब्जेक्शन आहा तें आमी सारकें ज्या फॉर्मेटान घालून पडपाक जाय तें ऑब्जेक्शन सजेशन त्या फॉर्मेटान ड्राफ्ट करून दिवन तुमकां आमी परत रिवर्ट करतले. करया हे इश्टानो. नाल्यार ह्या आमकां गोंयान कशेंच जगोंक दिवचेलें नाय ब्रोकर जनता पार्टी आनी ब्रोकर मिनिस्टर. विचार करा. देव बरें.